नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या खासा कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे मदीं आसात गोंय राज्याचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाषबाब फळदेसाय आनी आमी सगळ्यां पयलीं तांकां आयज बर्थडेची हुनहुनीत परबी दितात आनी देवा कडेन मागता की तुमची जी कामना मनकामना आसा जावं कितें हें आसा तें पूर्ण जावचें म्हणून. थँक्यू. सगळ्यांत पयलीं म्हणटा तो हांव एक क्वेश्चन करता की तुमची जे लायफ आसा एक इट इज एग्जाम्पल बिफोर अ यूथ अशें म्हाका दिसता. सो तुमी जे आतां जे स्टार्ट केलां म्हणजे पंच ते आमदार आनी मंत्री ताजे पयलीं थोडें आमी फाटलें या आनी तुमी गांवरे गांवच्यान शिक्षण कशें स्टार्ट केलें आनी हाजेर सगळो थोडोसो कारण हें लोकां मुखार येवपाक जाय आनी एक एग्जाम्पल अशें दिसता युथा मुखार आयच्या. होय, कावरे हो गांव तूं एखाद्या वेळी 50 वर्सां पयलीं गेले जर जाय चवथेच्या नंतर शिक्षण नाशिल्लें. मी गेले ते 40 वर्सां पयलीं पसून खंयचीच नाशिल्ली. चवथी म्हणल्यार आमकां ग्रॅज्युएशन आनी ताच्या नंतर सहसा कोण शिक्षण घेवपाक वचनाशिल्लें कारण त्या 15 किलोमिटरां भितर माध्यमीक शिक्षण किंवा हायस्कूल अशा प्रकारचें नाशिल्लें. हांव थीक म्हणजे जातकच हांव सयऱ्यागेर रावलो 5वी 6वी 7वी ती 10वी पर्यंत म्हणजे केप्या भागान भितर होली क्रॉसान भितर हांवें एडमिशन घेतलें आनी ताच्या नंतर 10वी जाले नंतर ऑलमोस्ट परत एक फावटी गॅप पडलो कारण लागीं खंयच हायर सेकंडरी ना किंवा कॉलेज ना. परत हांव रावलो घरा कडेन घरची कामाक भितर रावलो आनी ताच्या नंतर परत एक फावटी म्हजो भाव भायर आसता म्हणजे काम करतालो MPTन तो 2 म्हयन्यान बी येतालो. ताणें येवन विचारलें खंय एडमिशन घेतलां. हांवें म्हणलें ना जालें न्ही म्हजें काम शिकून. मागीर 10वी नंतर मागीर ताणें म्हाका फोर्सान चौगुले कॉलेजीन एडमिशन घेवपाक लायलें. सायन्साक एडमिशन जालें. मागीर हांवें BSc केली आनी BSc जाले नंतर म्हाका थोडीशी हें येवपाक लागलें की हांवें पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाक जाय. तेन्नाच फर्स्ट बॅचाक हांवें पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन कॉम्प्युटर सायन्सान केलें आनी मागीर खुबशे आस्थापनांनी काम केलें. तातूंत भितर MPT आसतलें, मागीर सिगल कन्सल्टंट म्हणून एक हांवें कन्सल्टन्सी सुरू केली आनी ताच्या नंतर खूब कडेन म्हणजे बँकेन काम केलें. फॉमेंतोन हांव IT हेड म्हणून काम केलें. गोवा अर्बन बँक ही शेड्यूल बँकेन भितर हांव IT हेड ऑफ डिपार्टमेंट म्हणून काम केलें आनी अशे तरेन खुबशे कॉर्पोरेट ऑफिसांनी काम केले नंतर आनी हें करता आसतना हांव राजकारणान भितर आशिल्लो. आनी एक राजकारण म्हणजे म्हजे बापूय पयलीं सरपंच स्वतंत्र जाले गोंय लिबरेशन जाले नंतर फर्स्ट सरपंच एक 2-3 टर्म केले नंतर आमगे घरान भितर तो समाज सेवेचो वारसा आशिल्लो आनी तातूंतल्यान 1992 म्हणजे आयच्यान सादारण 32 वर्सां पयलीं हांव पंचायत मेंबर म्हणूनय निवडून आयलो. सो ते पंच जालो, मागीर जिल्ला पंचायत जाले, ताच्या नंतर आमदार जालो, डेप्टी स्पीकर आनी आयज मंत्री पदाचेर आसा. ही म्हजी वाटचाल आसा आनी एक अत्यंत ग्रामीण भागांतल्यान सुरू जाल्ली वाटचाल. म्हणजे एखादे वेळ दिसले जर जाय जाल्यार एखादो मनीस त्या गांवान भितर जाले नंतर म्हणजे आपल्या हार्डवर्क शियर डिंट ऑफ हार्डवर्क आनी हॉनेस्टी हाचे बळाचेर हो मार्गक्रमण करपाक शकता. बरोबर. पयलींदा तुमी ZP जाले आनी ताजे नंतर मदीं ब्रेक पडलो रिजर्व जाल्ले कारणान आनी तातूंतली फक्त 2 पंचायती त्यो सांग्यार आशिल्ल्यो आनी तुमी फर्स्ट इलेक्शन म्हाका दिसता सांग्यार लढयलें आमदाराचें. कशें तुमी हें डेरिंग डिसिजन घेतलें आनी ना हांव एक्चुअली म्हजें सगळें कार्य आसा तें केपें मतदारसंघान भितर आशिल्लें. हांव जिल्ला पंचायत जालो तो बाळ्ळी मतदारसंघांतलो तो केपेंचो भाग आशिल्लो. दोनूच पंचायती त्यो सांग्यार गेल्यो आनी म्हजें कार्य म्हणजे हांव 2 फावटी मंडळ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचोय जालो आनी खूब फावटी हांवें प्रयत्न केल्ले की केपें मतदारसंघांतल्यान निवडणूक लडोवपाची पूण खंयच्याच पार्टीन म्हाका लागीं काडलो ना. म्हणजे स्वताचे म्हणजे भारतीय जनता पार्टीनी उसने आमदार घेत रावले आनी ताच्या नंतर तांकां तिकेट दीत रावले आनी ताच्या नंतर ते हांव सक्सेसफूल जालें ना. मागीर 2012 जेन्ना 2005 जेन्ना म्हाका ZP तिकेटी डिनाय केली भारतीय जनता पार्टीन तेन्ना हांवें इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट केलें. हांव जिखून आयलो आनी ताच्या नंतर एक 3-4 वर्सां प्रत्यक्ष काम भारतीय जनता पार्टीच्या खंयची जबाबदारी घेनासतना हांवें काम केलें. मागीर 2012 मनोहर भाई पर्रीकर हे म्हजे कडेन आयले आनी ते म्हणपाक लागले की तूं केपेंच्यान तिकीट मेळची ना, तुका जाय जर जाय जाल्यार आमी सांग्यार दिता. आनी त्या वेळार वासुदेव मेंगांवकर सिटींग आमदाराकय काडून तांणी म्हणजे सगळें समजावन म्हाका तिकीट दिली आनी तेंय बलाढ्य अशें युरिया आलेमांव त्या वेळाचे जे चर्चिल आलेमांव आशिल्ले, जोके आलेमांव आनी तांचो चलो ह्या वेळाचेर तांणी म्हाका थंयच्यान तिकेट दिली एक म्हणजे एक हें म्हणून तुगेलो प्रयोग म्हणून आनी तातूंतल्यान हांव निवडूनय आयलो. आनी ताजे नंतर निवडून आयले नंतर हांवें खूब बऱ्या प्रमाणान काम केलें. 2012 ते 2017 भितर तुमी पळयलें जर जायत जाल्यार सांगे मतदारसंघांतलो खरी उदरगतीची सुरवात आनी विकासाची कामां जाली. प्रत्येक पंचायतीन पंचायत घर, प्रत्येक पंचायतीन आमकां ग्रावंड, तेन्ना ती गृह स्कीम जाली. 7,000 गृह महिलांक हांवें 2 वर्सां भितर फॉर्मां भरून तांकां बेनिफीट स्टार्ट केले.
1800 ग्रह लाडली लक्ष्मी सुरू केल्यो, 1200 लोकांच्या घरांक भितर दुरुस्ती खातीर कामा खातीर हें दिलें. तेजे नंतर म्हाका दिसता की अश्यो DSSचे जाणटे सिनियर सिटीजन 4000 सुमार तांकां केलें. आनी इतकें कार्य केले नंतरय म्हाका एक फावटी डिफीट भोगची पडली, थोडेशे निसळटो पराभव जालो. पूण ताजे नंतर परत एक फावटी लोकांक कळ्ळें की इतके बरे स्पिडीन काम करपी हें जाल्ले कारणान लोकांक आपली चूक कळ्ळी आनी दुसरे निवडणुकीन म्हाका खूब मोठ्या मताधिक्यान परत एक फावटी निवडून हाडलो. तुमी जेन्ना पडले तेन्ना कितें सांगे फाटल्यान उरलें? निश्चितच हांवें जे सगळे उपक्रम घेतले, हांगा पळय हॉस्पिटल आसलेले, ब्रीज आशिल्लो किंवा बाकीचे ग्राउंड्स आशिल्ले, म्हणजे पंचायतीची घरां, ही खंयचीच मागीर म्युनिसिपालिटीची जी बिल्डींग आसा, ह्यो सगळे कामां आसा पळय न्ही ती तशा तशी 5 पयशाचे मुखार गेले ना. बिल्डिंगेन एक म्हणजे नेत्रावळी पंचायतीची बिल्डींग कंप्लीट जाली, पेंट मारपाचें आशिल्लें, ती पेंट मारून पसून हांव परत येता म्हणल्यार इनॉग्रेशन जालें ना. सो ज्या जाग्यार हांवें सोडलें त्या जाग्या वयल्यान परत एक फावटी म्हाका सुरवात करची पडली. ही 5 वर्सां सांगेकारांच्या नशिबांतल्यान मायनस जाल्लीं. मागीर लोकांक कळ्ळें की अशें कोणीय आसलो म्हणून विकास जायना, विकास करपा खातीर तें ध्येय लागता, ते कश्ट लागतात आनी ती मेहनत जिद्द लागता. ते परत एक फावटी म्हाका लोकांनी उबारून धरलो. एक पळयल्यार अशें दिसता की आतांच पयर मुख्यमंत्र्यान म्हणलां की आमच्यो प्रशासकीय इमारती ज्यो आसात त्यो सारक्यो ना काही मतदारसंघा भितर. पूण सांग्यार जर आमी पळयतात जाल्यार थंय सगळ्यो पंचायती तुमी आतां सगळ्यो पंचायतीची म्हणजे 6 हातूंतल्यो पंचायत आनी एक म्युनिसिपालिटी तर बिल्डींग मडगांव सारकी सुद्दां ती जर पळयली जाल्यार लज दिसपाची मडगांव म्युनिसिपालिटी इतली बरी तुमी ती बांदल्या आनी बाकीच्यो पंचायतीची बिल्डिंगो जावं ताका जें कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय तें तुमी करतात. हें कशें सगळें जमयता तुमी? ना, एक म्हणजे म्हाका आमचे आतां माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हाका पूर्णपणे सहयोग सहभाग आनी तांचो आशिर्वाद हो आसाच. पूण त्या वेळार मनोहर पर्रीकर हांणी म्हाका खूब मोठ्या प्रमाणान हो ग्रामीण भाग जाल्ले कारणान खूब मोठ्या प्रमाणान तांणी काम केल्लें. हें इतकेंच न्ही, मायनींग बंद पडटा तेन्ना म्हाका दिसता की सगळ्यांत चड जे कामगार आशिल्ले, जे ड्रायव्हर आशिल्ले, ट्रक आशिल्ले म्हणजे मतदारसंघान भितर आशिल्ले, सो मायनींग डिपेंडंट स्किम्स काडून तांकां इतके मोठ्या प्रमाणान तांणी आदार दिलो. नाजाल्यार त्या वेळार खुबशे लोकांचे म्हणजे सुइसायड करपाचे इतकी परिस्थिती आशिल्ली, तातूंतल्यान वाट काडली. जी सरकारां भारतीय जनता पार्टीची मेळ्ळ्या पळय न्ही, दोनी फावटी हांव भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आमचे बरोबर आयलें म्हणून सुदैवान एक योग जुळून येतालो. मनोहरभाई पर्रीकर, ताजे नंतर पार्सेकर, ताजे नंतर आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या सरकारान भितर म्हाका कसलीच उणीव केली ना. 2 मिनिस्ट्री बऱ्यो तुमी सांबाळटा, म्हणजे एक आर्कायव आनी एक सोशल वेलफेअर. आतां ही जे मिनिस्ट्री पळयली जाल्यार कोण चड घेवपाकूय सोदनात, ह्यो तुमी घेतल्यो. दुसरी म्हणल्यार सगळ्यांक जर चर्चेचो विशय आसा जाल्यार तें पर्पल फेस्ट. हें पर्पल फेस्ट तुमी हांगाच न्ही पयलींदां सक्सेसफूल केलें, हे वर्साक ताज्याकय बरें केलें. एक्झॅक्टली कितें तुका म्हणजे कशें तुमी मॅनेज केलें हें सगळें टोटल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर हें पर्पल फेस्ट केलें? कशें आसा की खंयचीय मिनिस्ट्री आसूं न्ही, तातूंत भितर खूब आतां समाज कल्याण मंत्री, हांव स्वताचें कल्याण करपाचें सोडून जनतेचें कल्याण करपाचें हें खातें. आनी सामान्यांतलो सामान्य आमी जेन्ना म्हणटात की ग्रामोदय, सर्वोदय आनी अंत्योदय तत्वाचें काम करपाची सगळी तजवीज ह्या खात्यान भितर आसा. म्हणजे म्हाका एक खूब बरें दिसता की ज्यो स्किमी आडकून उरल्ल्यो, जे लोकांक पयशे मेळनाशिल्ले, हातूंत भितर सगळे म्हणजे सुटसुटीत करून त्यो स्किमी लोकां पर्यंत पावोवपाक लागले आनी आशिर्वाद मेळपाक लागले. आयज एखादे वेळ 1 म्हयनो जर स्कीम बंद जाली जर जायत म्हाका दिसांतल्यान 10-15 फावटी फोन येतात की ह्या म्हयन्याचे पयशे आयले ना. इतके लोकां पर्यंत कनेक्ट जालो आनी लोकांक बिलीव करपाक लागले की आपल्या मंत्र्यान फोन केलो जर जाय जाल्यार तो बेजारचो येना आनी काम फास्ट जातलें हो विश्वास निर्माण जालो. दुसरे तातूंतल्यानच आमी पळयताले की एक भाग आशिल्लो आमचो की दिव्यांगा खातीर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट वास्तवीक आमचे सिनियर सिटीजन आसतले, दुर्बल घटक आसतले, आमचे विधवा महिला आसतल्यो, आमचे दिव्यांग भाव भयणी आसतले, डिजेबल्स, हांकां एक एम्पावर करपाचें डिपार्टमेंट आसा. आनी तातूंत भितर म्हाका म्हणजे म्हजे बरोबर जे आशिल्ले की कमिशनर फॉर पर्सन वीथ डिजेबिलिटी हे जे हें आसा तांचे खूब म्हाका सहभाग लायलो. आनी पर्पल फेस्ट ही म्हजी आयडिया न्ही, ही आसा ती गुरू पावसकर, ता आजीक आनी त्या डिपार्टमेंटाचे आनी सगळे NGOज तांकां पयलेच फावटी दिसलें की आमकां एक तडफदार मंत्री मेळ्ळो आसा, वो आपले कल्पना जर मुखार दवरली जर जायत जाल्यार ताका न्याय दिवपाक शकतलो. आनी तांणी एक ल्हानशें म्हाका म्हणजे 1 दिसाचें हें करपाक दिलें आनी आमच्यो आयडियाज खूब व्हड जायत गेल्यो. त्यो पयले फावटी आमी 3 दिसाचें पर्पल फेस्ट केलें आनी ताजे नंतर आमी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट करपा खातीर आमकां
देशाचे पंतप्रधान आणि प्रोत्साहन दिलें की तुमी इंटरनॅशनली वचपाक जाय, कारण अशा प्रकारचो एकमेव वन ऑफ इट्स कायंड जो पर्पल फेस्ट जाता तें तुमी इंटरनॅशनल करपाक जाय. सादारण ते 10 देशांचो सहभाग मेळ्ळो आनीक सादारण 1 लाख म्हणजे फुटबॉल ताजे वयर मेळ्ळे. सगळ्या हातून भितर एक जागृती निर्माण जाली, एक दिव्यांगां भितर एक नवी स्फूर्ती, नवी चेतना खूब बरी उबारून आयली आनी तांकां आपल्या अधिकारांची जाणीव जाली. एट्रॉसिटीज जाता, इनजस्टीस जाता, ताजे विरुद्ध आवाज काडपा सारकी आमी संमेलनां केलीं. सादारण ते 22 आमी संमेलनां केलीं ह्या दरम्यान. आनीक म्हाका दिसता की सादारण 186 स्पोर्ट्स केले आमी दिव्यांगां भितरले, कळ्ळें न्ही. हें सगळें करता आसतना एक समाधान आमकां जें मेळटा न्ही तें वेगळे तरेचें आसा. म्हणूनच आमी जेन्ना जर्मनीन पसून गोंयची टीम घेवन हांव गेलो, कळ्ळें न्ही, आनी थंयच्यान 13 भुरग्यांक आमी व्हेले आनी 19 मेडलां हाडलीं. म्हणजे आमचे जे स्पेशल ऑलिंपिक्स म्हणून जर्मनीन बर्लिन हांगा जाल्ले तातूंतल्यान 13 जाणांक 19 मेडल्स आयले आनी तातूंतल्यान 9 गोल्ड हाडले. सो एक मोठी कामगिरी आमी गोंया खातीर म्हाका दिसता की गोंयाच्या ह्या दिव्यांग भुरग्यां मदीं एक नवी उमेद जागृत करपाक आमी सक्सेसफूल जाले. सो हे एक म्हाका दिसता की आर्कायव्ज म्हणटा, आर्किओलॉजी म्हणटा, ही डिपार्टमेंट केन्ना कोणी आयकलीच नाशिल्ली. आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा भितर आयज अनेक फोर्ट्स आसात, अनेक चर्चीस आसात, अनेक देवळां आसात जी आमकां इतिहासान भितर आसात. तांकां परत एक फावटी पुनर्जीवन निर्माण करपा खातीर आमचें कार्य आसा. आनी हे सगळे डिपार्टमेंट आर्कायव्ज म्हणटा ते आमचे म्हत्वपूर्ण अशे दायज आसा, आमचे रिकॉर्ड्स आसात. 1510 सन आतां पर्यंत जे रिकॉर्ड आसात ते डिजिटायज करपाचे, ते प्रिजर्व करपाचे, ते कन्जर्व करपाचे, प्रॉस्टेरिटी खातीर किंवा आमचे दुसरे पिळगे खातीर राखून दवरप. हें कार्य आतां मोठ्या जोमान सुरू जालां. तें इतके वर्सां केन्नाच मेळना. जे पोर्तुगीज डॉक्युमेंट आसतले, जे मोडी लँग्वेजीन डॉक्युमेंट आशिल्ले ताचें कन्वर्शन जावपाक लागलें, ताचे अनुवादकार निर्माण जाले आनी अशे तरेन खूब मोठ्या प्रमाणान हें कार्य जाल्लें आसा. हें काम केन्नाच लोकांक लक्षान येना, कारण PWDन रस्ते केले जर जाय जाल्यार लोक कोणी तोखणाय करतात, लायट बरोबर मेळ्ळ्यार तोखणाय करतात. पूण ही जी हिडन कामां आसात, पड्ड्या फाटलीं कामां आसात, ती केन्नाच लक्षान येना. पूण पयले फावटी कोणाक तरी आर्कायव्ज, आर्किओलॉजी ही डिपार्टमेंट आसा, रिवर नॅविगेशन हें डिपार्टमेंट आसा, तातूंत नाविन्यपूर्ण उपक्रम हे जावपाक लागले. आनी हें सगळें पळयत आसतना सरकारान एक नवे डिपार्टमेंटाचे जल्म दिलो, तें म्हणजे पर्सन विथ डिजेबिलिटी. हें इंडिपेंडंट डिपार्टमेंट आयज फॉर्म जालें टू टेक केअर ऑफ आमचे दिव्यांग भावांचे. सो बरें दिसता की सरकारा कडच्यान एक म्हत्वपूर्ण खातीं आसात ज्या लोकांक एखादे वेळ दिसतलीं ती खूब कमी दर्जाची खातीं आसात, पूण मुख्यमंत्र्यान म्हाका फावो ती डिपार्टमेंटान दिल्ली आसात. आनीक म्हाका दिसता की बरे तरेन आमचें काम चल्लेलें आसा. बरें, खात्याचं आमी आतां तुमी सांगलें कितें कितें काम आसतें. आतां थोडे एसेंब्ली भितर या, सगळे जे विरोधक असतात ते बाकीच्या आमदाराचेर जावं बाकीच्या मंत्र्यांचेर तुटून पडटात आनी तुजी जे दोनी हें आसा ताजेर मात बरें रावले. आनी ताजे मुखार वचून हांव म्हणटा की तूं जो आसा स्वता तो मुख्यमंत्र्याची ढाल कशी जावन रावलो सांगू, हाजे बद्दल थोडेशें. ना कशें आसा, आमच्या पक्षाची एक धोरणां आसात आनी जेन्ना पक्षाचेर बिनबुडाचे आरोप जातात तेन्ना आमकां उबे रावतात. मंत्री म्हणून आमकां तें व्हडलें काम करपाक मेळना. पूण आमच्या खात्याक न्याय दिता आसतना तुमी पळयलें आसतलें की विरोधक पसून आमचो LOP आसतलो किंवा विजय सरदेसाय आसतलो किंवा बाकीचे ऑपोजीट आमदार आसतले, तांणी म्हजेर कशी टिका केली ना. बारीकश्यो सुचोवणी केल्ल्यो आसात आनी तांणी कौतुकूय केल्लें आसा आमचें केल्लें तें. म्हणून म्हाका बरें दिसता की काम केलें जर जाय जाल्यार ताचें रिकॉग्निशन तुमकां मेळटा. सो हे कामांतल्यान खुबश्यो गोश्टी आमचे संबंद बरे जाले. सांगे मतदारसंघात थोडे अशें, सांगे मतदारसंघ एक म्हणल्यार गोंयचो सगळ्यांत व्हडलो मतदारसंघ, ताका पेरिफेरी आमचे म्हाका दिसता 120 किलोमिटर सुमार. आनी दुसरी म्हणजे चॅलेंज आसा ती थंय सगळ्यांत चड आसा ST पॉप्युलेशन. हें आसतनाय बी तूं थंय कसो निवडून येता आनी हो कसो मॅनेज करता एक्झॅक्टली? ना तें एक म्हजे कडेन आयिल्लें दायज आसा म्हजे पुर्वजाचें किंवा म्हज्या बापायचें. तो सरपंच आशिल्लो, ताणें लोकांक सांबाळलें. आनीक ST समाजा भितर हांव उच्च समाजाचो म्हणून तांचे बरोबर कांय केलें ना. तांचे बरोबर खावप जेवप आनी तांच्या सुखदुखां भितर समरप जावप. कोणी केन्नाय खंय साणलो आसतलो, कोणी कोणाक एक्सपायर जाला आसतलो, कोणी बुडला आसतलो तांकां काडपाचें, कोणी बरो ना ताका हॉस्पिटलान घेवन वचपाचें, हें सगळें कार्य करता करता हांव मुखार आयिल्लो आसा. एक लोकांचो विश्वास म्हजेर ह्या खातीर आयलो की केन्नाय खंय कोणी बरो ना जालो जर जायत जाल्यार पावता. गरजेक पावपी मनीस म्हणून नांवां येतगच ह्यो ज्यो जातीच्यो आनी धर्माच्यो ज्यो हें आसात, तुका डिविजन्स आसात, ती ओपून लोक मुखार येतात. हें एग्जाम्पल आसा.
हांव एखाद्या वेळ केपें रावता जालो पूण सांग्या वेले लोक म्हाका केन्नाय उलो मारलो जर जायत पावता, खंय झाड मोडलें, कोणाक घर मोडलें, कितेंय जालें जर जायत नेक्स्ट मोमेंट हांव थंय आसता. सो ह्यो गजाली म्हाका शक्य जातात. जरी आमची पर्वरी राजधानी खूब पयस जाली, राजधानी भितरय जे उपक्रम आसात तातूंत भितरय पावता आनी हे कश्ट घेवचे पडटात, रात दीस मेहनत करची पडटा, पूण आमचो पिंडूच तो म्हणून सहज शक्य जाता. 2 गांवांनी तुवें रस्ते केले, कल्ला आनी काजूरगट्टो. एक हरशीं पळयलें जाल्यार थंय मतां अशीं चड ना जावं घरांय चड ना, तरी आसतना तुवें इतलें हें करून चॅलेंजीस थंय खूब आशिल्ल्यो, फॉरेस्ट आशिल्लें, हें कशें जालें सगळें? ना तुमी पळयलें जर जायत म्हजो मतदारसंघान भितर अशे 10 गांव आसात जे चडपाक तुमकां चलत वचचें पडटालें, देंवचें पडटालें. फॉर एग्जाम्पल तुमी म्हणलें तशें काजूगट्टो, कर्ला किंवा धनगरवाडी, त्या सायडीन मानगाळ, काजूर किंवा आमचे साळजिणी, तुडो, वेर्ले, हे जे गांव आसात, दिघी, हे जे गांव आसात थंय तुमकां चलत वचचें पडटालें. आयज थंय रस्ते निर्माण जाले. तुमी आत्तां जे म्हणले ते 2 रस्ते काजूगट्टो आनी कर्ला, ह्या गांवांन भितर पॉप्युलेशन 70 पूण आमी सादारण 22 कोटी रुपया म्हणटात. प्रत्येकाच्या हे पर हेड फक्त रस्त्याचेरच म्हाका दिसता की 15-20 लाख रुपया एक मनशा फाटल्यान मोडटात. सो आमी त्या खातीरच म्हणटात की भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जे डॉक्टर प्रमोद सावंत जे म्हणटात की अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय तत्वाचेर चलता. शेवटचो गांव, शेवटचो मनीस आनी सर्वसमावेशक सरकार, हातूंतल्यान हें खऱ्या अर्थान आमकां तेन्ना तें दिसता. कळ्ळें न्ही? इतले वर्सां कोणी कॅल्कुलेशन करताले की तांकां सकयल हाडून जर घर बांदून दिली जर जायत जाल्यार तें स्वस्तान जाता आसलें, सगळे एम्युनिटीज मेळटाशिल्ल्यो. पूण आमचो एक हें आसा की तांचे देव देवता थंय आसात, शेतभात थंय आसात, तांचे सगळे नाते गोते थंय आसात, त्या लोकांक थंयचे हालोवप ना. ह्या परिस्थितीन आमी काम करून पळयता. 2000 जी आमची लास्ट नरेंद्र सावयकराची MP ची इलेक्शन जाली तेन्ना सांग्यार कमी पडिल्ली मतां तीन आनी एक खेपेक ती डबल जाली. हाजेर म्हणजे एकटें अशें दिसून येता की तुमी थंय आतां सांग्यार जम बसयला सारको एक्झॅक्टली, हें कशें घडलें? 2019 भितर हांव आमदार नाशिल्ले कारणान आमकां सादारण थंय लीड मेळ्ळी ती 3000. पूण ह्या फावटीक हांव आमदार आशिल्लो आनीक म्हाका दिसलें की ती जबाबदारी आसा आनी लोकांनी म्हजेर विश्वास दवरलो. गेले त्या फावटी 3000 मेळ्ळी, ह्या फावटीक आमकां 5600 वयर मतदान, एक लीडच मेळ्ळें. म्हाका दिसता की अजून आमकां खूब मुखार वचपाक जाय आशिल्लें. म्हजे बरोबर फक्त सांग्यावेलीच न्हय तर केपें आसतली, कुंकळे आसतली, काणकोण आसतली, अशा भागांच्योय जबाबदारी म्हाका कांय प्रमाणान दिल्ल्यो आनी त्योय हांवें सक्सेसफुली राबयल्ल्यो आसात. सो पक्षाचो एक म्हणजे प्रमुख असो कार्यकर्तो म्हणून म्हाका काम करपाची संदी मेळिल्ली आसा आनी लोक विश्वास दवरपाक लागले आसात. पूण पक्षाची जबाबदारी आसा म्हणून आमी आमदार मंत्री जाल्ले आसात. आमी अशें वेल्यान पडले आनी सकयल आयले काय ना, सकयल्यान वयर 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 चडत पक्षान दिल्ली जबाबदारी आमी बरे तरेन काम करतात. ST रिजर्वेशनाचो एक मुद्दो आयलो आनी ST रिजर्वेशनाचो मुद्दो येतकीर सगळ्यांत पयलीं तुवें सांगलें की आपूण ST रिजर्वेशन जाल्यार खूश जातलो. अशें थोडेच आमदार आसतले जे सांगपाक कित्याक फाल्यां तुगेलें असती तूं खंय तें. आतां समज ST रिजर्वेशन जालें जाल्यार तूं खंय वतलो, खंय पसंत करतलो? ना, हांव कितें जन्मानच येतना आमदार म्हणून जावपा खातीर जन्मान आयलो ना. आमी काम करता करता आमदार जाल्ले आसा. पक्ष जी जबाबदारी दिता ती अत्यंत स्वाभिमानान आनी अत्यंत न्याय दिवपी तरेन आमी निभायतात. सो तातूंत भितर म्हाका वायट कांय दिसना. जेन्ना सांगे मतदारसंघ हो ST जाता अशें म्हणून जेन्ना एक न्यूज आयलो तेन्ना सगळ्यांत पयलीं हांवें म्हणलें कितें, आमी सहज तें सोडटले. म्हाका पक्ष जी कितें जबाबदारी दितले पक्ष कार्यान भितर म्हाका जुळून घेतलो. पक्ष समजतलो की म्हाका हाच्या भायर दुसऱ्या मतदारसंघांतल्यान निवडून येवपाक जाय जर जायत जाल्यार म्हाका थंय करतले. जेन्ना हांव केप्यान सोदतालो तेन्ना म्हाका सांग्यार दिल्ली. आतां एखादे वेळ पक्षाक दिसलें की म्हजें प्राबल्य आसा तें ह्या अमूक एका मतदारसंघान भितर आसा जाल्यार, आनी अशें कांय ना की सांगे हो कितें डिक्लेअर जालो अशें कांय ना. ते कसली क्रायटेरिया घेतली, पॉप्युलेशनाचेर घेतली जावं बाकीच्या खंयच्याय भागांनी घेतली ती आमकां कळटली. सो हांव एक सांगता की सांग्यार रिजर्व जालो ना जालो, रिजर्व जाल्यारय आमचेच कार्यकर्त्याचे ताजेर हें जातलें आनी हांव पूर्णपणे खंबीरपणे सांगेच्या ह्या मतदारसंघान भितर म्हजें योगदान आसा तें दितलें, पक्षा खातीर दितलो. कोणी आमदार जावं न्ही. म्हाका जर पक्षान दुसरे कडेन जबाबदारी दिली जाल्यार पसून म्हजो आशिर्वाद तो आमच्या सांग्या वयले, कारण सांगे हो म्हजो खूब काळजांतल्यान म्हणजे त्या लोकांनी म्हजे खातीर खूब काम केल्लें आसा आनी म्हजे खातीरच तांची अपेक्षाय म्हजे कडच्यान खूब आसात. त्यो अपेक्षा भंग जावपाक दिवचे ना. फर्स्ट टर्माक पळयलें जाल्यार फर्स्ट टर्माच्या सेकंड टर्माक मातशें सुभाष फळदेसाय म्हणटा तो थंड असो दिसलो आनी चेंज दिसलो. हें कितें सारकें?
ना म्हजें काम करपाची पद्दत एक एग्रेसीव आसता. तुमी केन्नाय पयलें जर जायत जाल्यार 12 पर्यंत म्हज्या घरा कडेन लोक आसतात. हांव एग्रेसीव जाले जाल्यार पसून काम करता आसतना एग्रेसीव, उलयता आसतना एग्रेसीव, पूण म्हजी भुमिका जी लोकां पर्यंत पावपाची. म्हाका एखादे वेळ म्हजे बरोबरीन जर सरकारी लोकांनी काम केलें ना जर जायत म्हाका राग येतालो. पूण म्हाका आतां समजुपाक लागलें की ते म्हजे भशेनूच जर काम करपी इतलेच एफिशियंट आसा जर जायत ते आमदार जाता आशिल्ले. सो प्रत्येकाची एक कुवत आसा, त्या कुवती प्रमाणे तो काम करता. म्हणून एक मॅच्युरिटी येता तेन्ना कांय प्रमाणान आमकां कळटा की तांची सुखदुखां कितें आसात, तांकां कसली प्रॉब्लम येतात, तांचे कडेन कितें एफिशियन्सी आसता. म्हणजे सगळेच लोक एका बरोबर काम करपाक शकनात. म्हणून हांव जेन्ना जेन्ना कितेंय काम म्हज्या पक्षाच्या बाबतीन किंवा आनी कसलेंय काम करता आसतना हांव पेटून उठ्ठां, कळ्ळें न्ही. पूण आतां म्हणजे म्हाका दिसता की एक मॅच्युरिटीची एज आयिल्ली आसा आनी त्या मुळे सगळ्या स्वभावान भितर सहज बदल जाल्लो आसा. सांगे मतदारसंघ तसो पळयल्यार व्हडलोच, सगळ्यां व्हडलोच, पूण हातूंत भितर जे रस्ते आसात ते बरे सुळसुळीत आसात. आतां हाजे फाटलें रहस्य कितें? ना, हांव म्हजें काम करपाची पद्दत म्हणजे रस्ते करपाक ताका आतां हे मेन रोड जाले सगळे, जो आमचो सांग्या वयल्यान वता नेत्रावळी साकून सारको जांबोलीच्यान हो एक जालो. इंटरनल रोडी आसात तेय बी आनीक आसतले चड. सो हे कशें तुमी टोटल मॅनेज करतात सगळें? ना, सुरवातीक 2012चे रस्ते पसून केल्ले जर जायत जाल्यार आजून एक फोंडकूल दिसना तुमकां. 2012 ते 2024 एक तप जालें. आनी पावस सगळ्यांत चड सगळ्यांत चड पावस पडटा. रस्त्याच्या सायडीन जी झाडां आसात ती सगळ्यांच्यांनी चड आसा. झाडां ज्या जाग्यार आसा ती रस्ते खराब जातात, सायडीन झाडां आसा ती. पूण तरी आसतना हांव जेन्ना खंय कॉन्ट्रॅक्टर म्हजे कडेन येता पळय न्ही, तो काम फटोवन करपाक शकना. ताका एक भंय आसता की सुभाष फळदेसायक केन्ना येवन पिकास घेवन काडपा लागतलो आनी ताजें स्पेसिफिकेशन काडटलो. आनी त्या मुळे देणे घेणे कांय नासतना जाले जर जायत रस्ते बरे उरतात, कळ्ळें न्ही. म्हणटकच म्हाका दिसता की आमी काम करता आसतना ताच्या स्पेसिफिकेशना भितर, ताच्या क्वॉलिटी भितर केन्नाच कॉम्प्रोमायज केलें ना, म्हणून हे रिजल्ट मेळटात. तेंच न्हय, तुमी तर बांदारे पळयले जावं बाकीच्यो गोश्टी आमी केल्ल्यो आसात त्यो पळय न्ही, त्यो दीर्घकाल लास्ट जाल्ले आसात. आमी परत परत दामोर घालिना. 2012 रस्ते अजून पर्यंत आमी परत केले ना आनी ते 2017 ते 2022 पर्यंत खंयच्याच रस्त्याचेर कांय डांबोर गेलो ना. पूण तरी आसतना अजून रस्ते आसात. आतां परत एक फावटी आमकां 2 वर्सां भितर सगळें सुळसुळीत करून घेवपाक जाय. म्हणजे येदो व्हडलो त्या वेळाचेर हांवें 120 कोटी खर्च करून हे रस्त्याचो नेटवर्क तयार केल्लो. WRD मार्फत सादारण 100 कोटीचो डेव्हलपमेंट केल्लो. आयजय तो पक्का आमकां तसो दिसता. म्हणजे तुमी जर म्हणजे लॉयली काम केलें, हॉनेस्टली काम केलें जर जायत जाल्यार जे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर करतात तो दीर्घकाल येता. आतांय म्हजे खुबशे प्रोजेक्ट आसात. आतां आमी जर तुमी पळयलें जर जाय साळावली धरणाचेर आमची ट्रायबल डिपार्टमेंट आसा पळय न्ही, म्हणजे ट्रायबल लोक आसात तांकां ट्रायबल रिसर्च सेंटर आमी सांग्यार केल्ले आसा, जाणे करून तांचेर संशोधन करून तांकां अपलिफ्टमेंट जावपा खातीर ज्यो स्किमी करपाक जाय ते आमकां सजेशन येतले, फंड्स येतले. दुसरें आमी कुणमी विलेज म्हणजे आमचे पारंपारीक उद्योग आशिल्ले, पारंपारीक अवजारां आसतलीं, आमचे जे प्रोडक्टिविटी स्किल्ड जे कितें आमी तयार करताले ते एक्झिबीट करप, ताची विक्री करप, ताचे खातीर आमी कुणमी विलेज म्हणटा ती केल्ली आसा. प्रामुख्यान तातूंत भितर कुणमी साडीचें विणकाम जाल्ल्यो साडीज मेळटल्यो. सो गोंयांतलें एक बरे तरेचें केंद्र थंय पळोवपाक मेळटलें की गोंयचे आमचे परंपरेनुसार आयिल्लें दायज कितें आसा हें आमच्या ट्युरिस्टांकय समजतलें. म्हणून मोठ्या प्रमाणान सादारण ते 10 कोटी 60 लाख रुपया आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान आमकां आयिल्ले आसात, काम सुरू जाल्लें आसा आनी सरकार आमचे आनी एक 10 कोटी आमकां दितले. सांग्या भितर आमी एक बरे तरेचें एक ओवर 50 crores वर्थ आमी रवींद्र भवन करतात. ते कलाकारां खातीर तांकां ट्रेनींग दिवपा खातीर, तांकां वर्ग घेवपा खातीर, संगीत जावं क्लासिकल हातूंत भितर आमी हें करतले. सांग्यार भितर एक आमी आतां अशी संकल्पना केल्ली आसा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत अंतीम टप्प्याक आसा ते म्हणजे आमचे हेल्थाक विशीं काळजी घेवपा खातीर म्हणजे तातूंत भितर नॅचरोपॅथी, आयुर्वेदीक, होमिओपॅथी अशा प्रकारची विविध आमच्यो पारंपारीक ज्यो आरोग्याच्या विशयी भितर हें आसा त्यो आमी सुरू करपाच्यो आसात. ताका म्हणटा आमी तातूंतल्यान कॉटेजीस करतले अशें आसा. आमी जायते हिंटरलँड टुरिजम, इको टुरिजम, एडवेंचर टुरिजम, हेरिटेज टुरिजम असले कॉन्सेप्ट सांग्यार राबोवपा खातीर थंय रावपाची वेवस्था करता. आतां 20 कॉटेजीस तयार जाल्ले आसात आनी सादारण 40 कॉटेजीस तयार जातल्यो, जाणे करून सांग्यार रावपाची वेवस्था जातली. धरण आमी सुशोभीत करपा खातीर वर्ल्ड बँके कडच्यान आमकां
साधारण ते 50 कोटीचे फंड्स आयिल्ले आसात म्हणजे WRD डिपार्टमेंट तांचे मार्फतूय ब्युटिफिकेशन जातले, फावंटेन येतले, ती थिएटर्स येतलीं, अशा प्रकारचो डेव्हलपमेंट आमी सांग्यार करपाचो केल्ला. सो एक ग्रामीण भागां भितर पर्यटनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे एक्सप्लोर करपाक मेळटा ते आमी पळयतले. तुम्ही आता विचार बरे मांडले की आमी इको टुरिजम करतले जावं हेल्थ टुरिजम करतले आनी सांग्यार एक बूस्ट मेळटलो. पूण सांगे मतदारसंघ जो आसा तातूंत चडसो पार्ट हो फॉरेस्टाक येता आनी फॉरेस्ट म्हणटा तें आमचें सेंट्रला कडेन. सो तुमी हें करतना कशें दोनी कॉम्बिनेशन म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक एग्री करपाक जाय. कारण आमी पळयले आसात जो सालजिनी रस्तो आशिल्लो तो कितले वर्सांच उरिल्लो, मागीर तुवें थंय कशें हें करून सारको तो एकदांचो रस्तो त्या गांवाक गाडी पावपाक लागली, ना जाल्यार ती गाडी अर्दे वाटेर उरताली. सो हांगा तुमी कशें करतले आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन? फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन सदांच उठून आमचो संघर्श चल्लेलो आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही जी मस्तीपण करता पळय न्ही, हांव आसा पर्यंत तो विकास जाता. ताजे नंतर हांव तुमी म्हणलें तशें एग्रेसीव वता म्हणून खंय तरी बॅकफुटाचेर ते वतात पूण करता. पूण हांवें पळयलें की साळजिणी रस्तो व्हरता आसतना ते रस्तो खणून उडयताले, परत आमकां रावचें पडटालें, धमकी घालची पडटाल्यो, ते रिकॉर्डिंगूय करताले. आयज आमकां काजूगट्टो रस्तो व्हरता आसतना फॉरेस्ट मुखार येवन आड पडलेले आसा, थंय आमी तांकां सायडीन काडून आमी रस्तो करतात. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमकां खंयच्याच प्रकारची आमचेर इतकी बंधनां येतात. आतां तुमी वायल्ड लायफ म्हणटात, नेत्रुल्ले वायल्ड लायफ भितर सरता आसतना भायर सरता आसतना इतकें थंय फोग लावपाक जायना, थंय जात्रा करपाक जायना, थंय प्रत्येक जाण मनीस वता आसतना तांकां चॅकअप करून या ओल्ड सेटलमेंट 800 वर्सां जे लोक हांगा भूंय सजयल्ले आसा, भूंय केल्या, तांचे पिकां कापून काडप, हातूंत भितर हो संघर्श चालू आसा. आनी केन्ना केन्ना म्हणजे भडक माथ्याचेर तातूंत भितर जाता आनी मागीर ते तेच विडियोज येतात की फॉरेस्टाचेर चडाई केली. हांव झगडतो म्हज्या ग्रामीण भागांतले हे भुमिपुत्र आसात तांचे खातीर झगडटा. पूण ताजे नंतर हांव ना तेन्ना 5 वर्सांक तांचे जे हाल जाले पळय न्ही ते खूब हें आशिल्लें. पूण म्हाका भंय आसा की हांव ना जाता तेन्ना परत एक फावटी फॉरेस्ट हे आक्रमक जातले. फॉरेस्टाचो बिलकूल आमकां कसलेच तरेचो सहयोग मेळना. पूण तरी आसतना आमी निर्भीडपणान मुखार वतात आनी न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतात. सो आनी एक प्रश्न येता. सांगे मतदारसंघ हो शेती खातीरय फेमस आसा आनी हांगा शेतकार झगडटात सद्या, रानटी जनावर तांचे हातूंत घुसतात आनी ते नासधूस करतात. ताका लागून हाजेर कितें सोल्युशन बेस्ट काडटले? ना सोल्युशन ते हेंच करता न्ही की तुमकां फेन्सींग मेळटलें, तुमकां बाकीचें कितें मेळटलें. आतां गवे रेडे तुवें फेन्सींग केलें जर जायत, म्हजें फार्म आशिल्लें, गवे रेडे येवन उडी मारताले, फाटले पांय घेवन ते फेन्सींग घेवन वताले. पयलीं एक फावटी 2 पांय वयर काडले न्ही त्या फेन्सिंगाचेर, तुमी ते 6 फूट 7 फूट केल्यार पसून ते वयर जंप मारता. जंप सक्सेसफूल ना जाल्यार ते सगळे मोडून घेवन वता न्ही, ते अवाढव्य जनावरां, तांकां कांय लागना. सो हातूंत माकड आसतले, तातूंत मोर आसतले, खुबशे जाणटी जनावरां शेतीची नासधूस करतात. पूण ताजेर उपाय योजना जायना. आमी कांय प्रमाणान अशा प्रकारचे जे फेन्सिंग करपाक जाय, हें करपाक जाय, उपाय योजना करता आमी, पूण ते असफल जाता. शेतकऱ्यांचें खूब नुकसान जाता फॉरेस्टा लागून. सो फॉरेस्टा कडेनय आमी मदल्या काळान हें केलें की तांकां ट्रेंचीस मारून ती जाणटी जनावरां गांवांत येवपाची बंद केल्ली. कांय प्रमाणान ते सक्सेसफूल जाल्ले आसा, कांय प्रमाणान ते उरलेले आसा. शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे अजून तशेच आसात आनी ताजेर उपायच ना आमकां. एक ड्रीम प्रोजेक्ट तुमगेर म्हणजे IIT अशें दिसता. कित्याक सामकें सुभाष फळदेसाय म्हणटा सगळें IIT म्हणल्यार खंयी आसलो जाल्यार उलोवपाक रेडी आनी IITक तुमी सांग घेवन लागले. एक खेपे जातली सांग्यार IIT? ना म्हाका हे जे IIT सारके प्रोजेक्ट आसात हे आमचे शैक्षणीक धोरण मुखार व्हरपा खातीर, भारताक मुखार व्हरपा खातीर आनी त्या गोंयांत जाता जर जाय जाल्यार तें जावप कित्याक ना. म्हाका दिसता की पळय आमच्या शिक्षणा भितर आमी सदांच मुखार गेल्ले आसात. म्हज्या फाल्यां आतां म्हणजे केन्नाय खंय तुमी पळयलें जाल्यार म्हजो एज्युकेशनल ट्रस्ट आसा. वर्सान वर्स SSC पास जावपी सगळे भुरग्यां खातीर हांव वॉचीस दितां, डिक्शनरी दितां, म्हजें हें कार्य आसा. सो शैक्षणीक मळाचेर कोणी हाडमेळ हाडची न्ही आनी तातूंत भितर फायदो हें कितें जाता पळोवप न्ही. आमी पळयतात की 10,000 15,000 20,000 लोक 20 लाख जमीन घेता आनी कितें करता तें खबर ना. पूण IIT खातीर जर 10 लाख रुपया दिवपाक जाय जर जायत प्रश्नचिन्ह येता ती कितें जातलें. गोंयांत भितर भायले लोक येवन कितल्योश्योच जमनी लाटून गेले, कसले प्रोजेक्ट हाडले ते आमकां खबर ना. पूण सरकाराच्या IIT प्रोजेक्टाक विरोध कित्याक हो म्हजो प्रश्न आसा. ती IIT मागीर सांग्यार जावं खंय जावं न्ही. हांव खंयी IIT फाल्यां सकाळीं आमी जमीन दाखयल्लीच आसा, सांग्यार जावपाच्या मार्गारूय आसा. पूण तातूंत भितर म्हजो कांय ना. आमी इतपर्यंत करतले की हांगा जमीन आसा हांगचो विरोध मोडून काडटले. IIT खंय स्थापन करप हें सरकाराचें धोरण आसा. सरकार पळयतालें एक फुकट जमीन मेळटा जर जाय जाल्यार खंय तरी वतले विकती घेवन करपाचें. पूण खंयी गोंयान भितर IIT जालो जर जाय सुभाष फळदेसायाचो
थंय पाठिंबो आसतलो आनी हांव सरकारा बरोबर आसतलो. सांगे मतदारसंघा भितर एक फायनली आहे की किती ड्रिम्स आसा तुगेले सांगे मतदारसंघ कसो म्हणजे आनी किती डेव्हलप करतले तुमचे? म्हाका सांगे मतदारसंघान भितर एक म्हणजे पर्यटन आमकां वाडोवपाक जाय. जें पर्यटन आयज आमी बिचाचेर पळयतात आनीक तातूंत भितर ड्रग्स आसतले, प्रॉस्टिट्यूशन आसतलें, हें आसतलें, एक नवें क्लीन जे टुरिजम आसा आनीक एक फॅमिलीक घेवन कोणी येवपाचें आसा जर जाय जाल्यार ते वेगळे तरेचें पर्यटन दृश्टिकोनांतल्यान आनीक निसर्गाच्या सानिध्यान रावपाचें हेरिटेज टुरिजम, इको टुरिजम की हातूंत भितर एडवेंचर टुरिजम करपा खातीर म्हजो प्रयत्न आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान सांगे भाग, काणकोण भाग हातूंत भितर वता. दुसरें म्हाका दिसता की एक फिल्म सिटी गोंयान भितर जावपाक जाय जाणे करून खूब मोठ्या प्रमाणान पोटेन्शियल आसा की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कॅपेसिटी आसा ती मागीर खंय जावं न्ही. एखादे वेळ ती काणकोण जाता किंवा ती सांग्यार जाता. हांव तरी प्रयत्न करतलो सांग्यार कितें जाता जाल्यार वचून पळोवपाक, काणकोण जाता जाल्यार काणकोण पळोवपाक. पूण तातूंत भितर खूब मोठें पोटेन्शियल आसा. फक्त फिल्म सिटीज न्हय, एंटरटेनमेंट सिटी जावपाक जाय. फिल्मा बरोबरच खंयचे वॉटर स्पोर्ट्स आसतले किंवा बरो बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो एंटरटेनमेंटाक जाय त्यो गजाली गोंयकार भुरग्यां खातीर मेळपाक जाय आनी ट्युरिस्टां खातीरय मेळपाक जाय. आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो फोकस करून आमी आसात. म्हणजे एक आतां कुणबी साडींतल्यान म्हजो एक प्रयत्न आसा की जाता तितक्या चड बायलांक कुणबी साडीचें ट्रेनींग दिवपाचें आनी तांच्या घरा कडेन बसून दिवपाचें. आमी जशे गाय बी दितात पळय न्ही, एनिमल हजबंड्री आमकां सबसिडीचेर कामधेनूच्या मार्फत दितात, तशे प्रकारे हो एक जोडधंदा म्हणून प्रत्येकाच्या घरा कडेन तें मशीन आसलें जर जाय ताचें मार्केटींग आमच्यांनी करपाक जाता. सो म्हजे प्रयत्न आसात. म्हणजे स्वता मार्फतूय हांवें थोडीशीं मशिनां घेतल्या आतां आनी तांकां ट्रेनींग दिवपाची, पगार दिवन ट्रेनींग दिवपाचें आनी तांचे मदीं विश्वास निर्माण करपाचो आनी मागीर तांकां स्वयंपूर्ण करपाचें. अशे पद्दतीन आमचें हें आसा. म्हणजे रोजगार मेळ जर जाय, रोजगार आनी शिक्षण ह्या धोरणाचेर आमी काम करपाक जाय. सांगे मतदारसंघ म्हणजे असो एक मतदारसंघ की ताणें आपली पोट मारून दुसरी मतदारसंघांत फॉर एग्जाम्पल सावलेची धरण अर्दी दक्षिण गोंयची तान सावले बागयता. पूण थंयचे जे लोकांचे जमनी गेल्यो तांचे विशय आज पर्यंत असोच आसा. खुबशे लिडरान येवन थंय भाशणां केलीं, आमी दितात हें दितात, पूण तुमचे हातूंत भितर खंय पावयल्लें आसा हें आनी ताचे खातीर तुमचे प्रयत्न कितें आसा? आतां सांग्या भितर धरण बांदलें आनी सांग्यावेल्या लोकांकच उदक ना अशी परिस्थिती कितलींशींच वर्सां जालीं. आयज ती ना. ह्या 2 वर्सां मदीं आमी म्हणटाले की धरण उशाशी आनी कोरड कशाशी म्हणून. आयज ती हें बदल्लें आसा. आमी वाडे गांव आसतले किंवा भाटी गांव आसतले हांकां दोनी सायडीनी सप्लाय दिल्लो आसा. एक बंद पडल्यार दुसरे वयतल्यान अशे पद्दतीचे जे वॉटर पायपलायन आसा ती केल्ली आसा. इरिगेशना खातीरय आमी बरे तरेन काम केल्लें आसा. 56 crores मोडून आमी एक लायन थीम हातूंत भितर व्हेल्लें आसा. ताचें डिस्ट्रिब्युशन मदल्या काळान भितर स्टॉप जालें. हांव 5 वर्सां ना जालो आनी ही 56 crores इरिगेशना खातीर 35 MLD उदकाची सोय केल्ली ती बंद जाली. आमी परत एक फावटी ती कार्यान्वीत करतात. सेकंडली धरणग्रस्तां खातीर जे पळय देवूळ आशिल्लें जावं बाकी तांकां प्रॉमीस केल्लें तें खंय खंय थोडे प्रमाणान हांव करपाक सोदतां. एक महालक्ष्मीचें देवूळय आमी बांदून दिलें, तांचें तें आराध्य दैवत आशिल्लें. आयज आमकां सोमेश्वर म्हणटा तें देवूळ आमी बांदपा खातीर जमीन आमी ताब्यान घेतली आसा. आनी चडांत इम्पॉर्टंट म्हणटा तें आमचे जे क्लास 2 म्हणून जे प्लॉट तांकां दिल्ले 1 हेक्टर जमीन 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जे रिहॅब करपाचे तांकां दिल्ले पळय न्ही, आतां पर्यंत ते क्लास 2 जाले ना, ती सरकाराच्याच नांवाचेर आसा. हें मोठें संकट आशिल्लें आनी लोक त्या खातीर संघर्श करताले. म्हाका दिसता की 1 म्हयन्या भितर आमी ह्यो जमनी तांच्या ताब्यान म्हणजे तांच्या मालकी हक्क तांकां बहाल करतले. सरकारा कडेन जे कितें कायद्यान भितर बदल करपाक जाय ते सगळे करून आमी ते तांकां ज्यो जमनी आतां पर्यंत टेम्पररी आशिल्ल्यो त्यो तांकां पूर्ण मालकी हक्क तांकां दिवपाचें तजवीज केल्लें आसा. एका म्हयन्या भितर हें सगळें काम जातलें. जें 40 वर्सां रखडलेलें काम हें आमी करतात. म्हणजे एक म्हणजे तांकां पिवपाच्या उदकाची सप्लाय, तांकां इरिगेशन करपा खातीर सप्लाय, तांकां प्लॉट्स आसात ते दिवपाचे आनी जे मिसींग थोडेशे जे जेन्युइन मिसींग आसात म्हजो प्रयत्न आसा अजून पर्यंत ताजेर सोल्युशन आयलें ना. जेन्युइन मिसींग आसा पळय न्ही तांकांय प्लॉट दिवपा खातीर आमी तजवीज करतले. सुभाष फळदेसाय बर्थडे म्हणल्यार एक सांग जात्रो कशी आनी वर्सान वर्स तुमी कितें ना कितें नवें करतात. म्हणजे गेल्ले वर्सा म्हाका दिसता तुमी 3 पंचायतीचो फावंडेशन स्टोन घाल्लो, 1 पंचायतीचें ओपनिंग केलें. ह्या वर्सा कितें नवे प्रोजेक्ट आसतले ओपनिंग? ना, ह्या घाई गडबडीन भितर हांवें नवे प्रोजेक्ट घेतले ना, कारण म्हजे हेंय रेडी आशिल्ले, तुगेले खुबशे प्रकल्प रेडी आसात. पूण हांवें ह्या वर्साक चिंतलेलें आसा की आमी गेले सकाळच्यान भागदौड चीफ मिनिस्टरीन दिल्ली वचपाचें आसा. ताणें म्हणलें म्हाका
चड प्रोग्राम दवरनाका, आपूण एक जस्ट येतलो आनी वतलो. म्हणून आमी कितें केल्लें आसा की ह्या वर्साक प्रोजेक्टाचे न्ही, बारीक बारीक 4-5 प्रोजेक्ट आसा ते इनॉग्रेट करतले, कळ्ळें न्ही. पूण नवे जे आमकां प्रोजेक्टाची स्थापना करपाक जाय ते पायपलायनी भितर आसात, ते आमी बड्डे निमित्तानूच न्ही तर हळूहळू करतले. म्हज्या ह्या 2 वर्साच्या कारकिर्दीन भितर सादारण ते 200 कामाचे पायाभरणी करून कामां आमी केल्या प्रत्येक पंचायतीन. जर पंचायत फंड म्हणले जर जायत जाल्यार गोंयांत तुमकां सगळ्यांच्यानी हायेस्ट पंचायत GIA फंड्स आसात ते म्हज्या मतदारसंघान भितर आयिल्ले आसात. आनी ती कामां आमी प्रत्येक पंचायतीन प्रत्येक पंचायतीचें काम आमी आयज मार्गाक लायिल्लें आसा. सो जिल्हा पंचायतीची कामां बरे तरेन जातात, ग्रामपंचायतीची कामां बरी जातात आनी आमदार मंत्री म्हणूनय आमची कामां बरे भशेन जातात. सगळे मंत्री आमकां सहयोग करतात. मुख्यमंत्री तर विशेष म्हजे कडेन ह्या संपर्कान भितर काम करतात. तर हे आशिल्ले समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी तांणी आमचे प्रश्नाचे जापो मनमोकळेपणान दिल्यो त्या बद्दल आमी तुमचे धन्यवाद म्हणटात. खूब आनी सगळे लोकांकय आमी धन्यवाद म्हणटात. पळयत रावात गोमंतक TV.